मिसाच्या भेटीक सुरवात यो आमी सगळीं उबी रावया. आमी भुरगीं सुपुल्लीं जेजू आमचो मोग करता, आमचे तो हात दवरता, आमकां बेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोयशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसा आमकां मागता, तुजे बेगीन आमी दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. बऱ्याक बरें वायटाक वायट हे आमचे सैमांत आसा. हे सैमाचे जैत व्हरूंक आमी बऱ्याक बरें करूंक, तशें वायट करतल्यांकूय बरें करूंकूच न्हय, पूण हे वोन आशिर्वाद दिवंक जेजू आमकां आपयता. आयज आमी साद्या कालाचो 7वो आयतार पाळटा. तेन्ना आयज पवित्र बालपणाचो दीस. समोर ओमताना दर एकल्या भुरग्याक खातीर देवान दिनवासता. ते देवाक जायते भाशेन ह्या कुटुंबान भेटवलेल्या वर्साक वाडोवंक हो आमचो आवंडो बाबाक उपातना आमी ताचे सगळे होक आनी अस्मिताय एकामेकाक आशिर्वादान आनी सहकारान फावो कर म्हूण आयच्या मिसान मागुया. आनी कल्पना मनान धरून हे मिसान वांटो घेतना सबार पावटी देवान आमकां दिला तें जिवीत शांतीचे मोगाचें करूंक चुकलेल्या खातीर, भुरग्यां सव्या पुरबाय दाखोवंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोद पुरविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पैगून सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पुरविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, काकलूत को. Krista काकलूत को, Krista काकलूत को, काकलूत को. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, काकलूत को. Moima Deva, Usolgiani Shanti, Dacia Isra, Somsari, Solvesvora Deva, Solgicharaya, Solpotrita Deva, Deva Papa, Amiluka Namaskar Kota, Amiluka Dilvasta. तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. मोहिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता,
विशेली तू संसाराचे पाप काढताय आमची गापूत गापूत तू बापाच्या उस्त्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उसुर्गी आणि शक्ती ताच्या इस्रात संसारी कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोहिमा देवा उसुर्गी आणि शक्ती ताच्या इस्रात संसारी प्रार्थूया आमची मागणी गोज घेऊन आयल्यान ती बापाशें दवरुया आनी आमी सामी आख्खे फिरगोजीच्या एके कुटुंबा खातीर भेटयता. सोर पोरविदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाडून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं हे पोरी उतरांनी तशेंच कोज्ञांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुतार जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. साऊल उठलो आनी इस्रायलाचे 3000 विंचून काडलेले मनीस घेवन जेफऱ्याच्या ओरोण्यांत देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक जेफऱ्याच्या ओरोण्यांत तो गेलो. रातचे काडोखान दाविदान आनी अबेसय फौजेक मेलूंक गेले. आपले तोकलेशीं दोमनीर आपलो भालो तोपून दवरून साऊल फौजे मोलार एका तोंबून न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सरभोंवतणी अबनेरा बरोबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अभिशयान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानांक आयज देवान तुज्या हातान घाला. तर बाल्याच्या एकाच धक्क्यान ताका हांव आतां दोत्तोरेक तोपता. एकूच दपको पुरो, 2 दपक्यांची गरज ना. पूण दाविदान अभिशयाक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या मुखामलाचेर कोणें जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरूं येता. आनी दाविदान सावलूचे तकले कडचे भालो आनी उदकाचो गाडको घेतलो आनी ते आपले गेले. कोणेच पळोवंक ना, कोणूच नको जालो न्हय म्हूण कोण एकलो जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडलेलो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. ताचे मोदें वाटीची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पोले आसा. कोणूय एका तरणाट्याक हांगा येवं दी आनी तो व्हरून दी. जण एकल्याक प्रमाणीकपणा प्रमाणे विस्वासीपणा प्रमाणे सर्वेस्पर मजुरी दिता. आयज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या मुखामलाचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतरें. देवाची मदतकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर सगळोच कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पर सगळोच कोणवालो आनी माये मोगाचो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगळ्या मोलान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नामाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर.
आनी ताचे उपकार कधीच विसरू नका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालो आनी माय मोगाचो तो सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळे वायटाक ओकोत दिता. तो तुज्या जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्याचेर मोगाचो आनी खोनवालायचो मुकुट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालो आनी माय मोगाचो सोर्वेस्पोर खोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटोना. ताचें कालीज काकुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालो आनी माय मोगाचो उदेंत आनी अस्तमेत जितले एकामेकाक पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्याच्या दोया दाखयता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालो आनी माय मोगाचो भाग्यान पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणी दो, शास्त्रान अशें बरयलेलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या स्वयंबा प्रमाणे तें त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनींतल्यान घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो तशीच सर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटोच जशी आमी मातयेची मनशां रुपकाराचें जाल्यां तशींच आमी स्वर्गीची मनशाच्या रुपकाराची जातल्या. देवाचें उतरें. देवाचे वडोपकार उद्गाराक सगळे बिरावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. स्वामी म्हणटा, एक नवी याज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बोरी करात, तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट कोतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगोश्ट काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी. तुजी वोस काडून व्हेल्या ताची कडची ती पोत्तून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सवें केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सवें करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पुर्यान तशेंच करतात. जांची लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें.
दिलां तितलें परत घेवचें मनान पातक्यांक उश्णें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेवतली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात तर अनउपकार्यां आनी वायटोव्यां सुरी तो कोणवाळो तुमचो मोग बाप दोयाळ तशेंच तुमी दोयाळ जायात कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत कोरचो ना कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार कोरचो ना दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो दियात आनी तुमकांय मेवतलें बरें चिकार दामून चेपून हालोन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटेन पडटलें कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेवतलें जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानें वखाणी तुका क्रिस्ता तर मोगाड भावब्रिंदो आयच्या वाचपांतल्यान आमकां एक संदेश मेवता तो म्हणल्यार आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवं मोगाड भावब्रिंदो एक विक्टर फ्रँकल म्हणटा तो एक फामाद सायकियाट्रिस्ट व्हडलो दोतोर आसलो आनीक 1942 ह्या वर्सा ताका आनी ताच्या आख्खे फॅमिलीक हो हिटलर म्हणटा तो आमी जाणाव तो जायत्यांचेर आड आसलो ताणें ताका दवरलो आपली ताची फॅमिली सांगता आनी ताका एक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प म्हळ्यार जे आपणाचेर आड आसले तांकां एके भाशेन बोणकोणीन दवरतालो आनी बोणकोणी परत पाश ही बोणकोण म्हण बोणकोणूय न्हय तांकां जिवितूच सगलें एके भाशेन संकोश्टांतलें आनीक होय ताची फॅमिलीची पयलो ताची एके भाशेन ताची माय सोंपता ताची माय न्युमोनिया म्हणजे तोंडी जावन आनी बुकेन मोत्ता मागीर ताचो भाव आनी ताची दुसरी एक फॅमिलीची वांगडी मोत्ता कित्याक उपासान तांकां जेवण काड नासतना तिसरें ताची बायल मोत्ता आनी कित्या पासत तिका जोर आयिल्लो आनीक थिंगा तिचो कोणें कॅर घेवंक ना आनीक उपाशी म्हणजे जेवण नासतना ती मोत्ता आनी तातूंतलो तांचो एकलो सोल्दाद तिका ह्या दोतोराक येवन सांगता तुजी बायलूय मेली आतां आनी बायल मेल्या उपरांत तो अदीक दुखेस्त जालो आनी हो सोल्दाद ताका बुजवण दिचे सुवातेर ताच्या बोटाची मुदी काडटा काजाराची ओकमान कसो आनी तेच बरोबर ताका विंगडो कोत्ता आमी जाणाव जर्मनी म्हणटात तें थोंडायेचें गांव थोंडायेन आमी जाणाव आमकां आंगोश्ट्रां जाय न्हेसोंक जाय आनी ताच्या आंगोश्ट्रांय काडून ताची न्हेसोण काडून ताका एके भाशेन विंगडो कोत्ता हो मनीस दोतोर ह्या सोल्जराच्या डायरेक्ट ताच्या दोळ्यान पळयता आनी म्हणटा तुवें म्हजें सगलें काडूंक जाय तुवें म्हजे बायलेक व्हेली म्हज्या बायलेक गोडे मारली म्हज्या बापायक आवयक गोडे मारले म्हज्या भावाक मारलो पूण तुज्यान म्हजी सत्याक काडूंक जायना तुका कसो लेखचो तें तुज्यान काडूंक जायना ह्या भाशेन तो म्हणटा यू कांट टेक माय फ्रीडम टू चूज हाव आय रिस्पॉन्ड टू वॉट यू डू टू मी म्हळ्यार तुज्यान म्हजी सत्या तुजे सोवें हांवें कसो वागचो हांव रागेस्त तुजे सोवें जायना तुका हांव बोगशिता केदी व्हडली एके भाशेन खालचीदार उतरां ह्या दोतोराचे फॅमिलीन कितलींशीं मोन्नां जालीं ताचो बापूय आवय मेली भाव मेलो घरकान मेली आनीक हे सगलें पडयले उपरांतूय हो दोतोर म्हणटा तुज्यान म्हजी सत्या काडूंक जायना तुका कोण भाशेन लेखचो तो मोगाड बाबडींदो हेंच आमी कितें पडयता आयच्या वाचपांतल्यान पयल्या वाचपांत आमी पडयलें ह्या साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकान दावीद ताका संदी मेवली सावलूक जिवो मारून सावलू राजा
दाविदाचेर सारको रागार आसलो ताका एके भाशेन ताची नाटकाय आनी कुडनाटकाय जाताली आतां दावीद राजा जातलो हें पळोवन तो ताका ना करूंक सोदता ताका सोदूंक पावता आनी असले परिस्थितीन दाविदाकूच सावलू सांपडटा निनलोलो आसतना हे गोलीन आनी ताचो सांगाती ताका म्हणटा पळय आमी ताका आतां मारुया तो सारको निनलोलो आसा ताची तोसातीच घेवन ताका जिवो मारुया पूण कांय भाशेन दाविदाचीं उतरां ना ताका मातसो न्हय ताका मागला एनॉयटेड देवान ताका राजा कसो केला म्हज्यान ताका हात लावंक जायना आनी मागीर आमी पळयता कांय भाशे ही काणी वय तो वेता दोंगरार हीच ताची तोसात घेवन आनी उलो मारता राजाक पळय तुजी तोसात खंय आहा ती पडे तुजो जीव म्हज्या हातांत आसलो तुका हांवें एकाच एके भाशेन तोसादीन एकूच धपको दिवन तुका मारूंक जाता पूण हांवें तुका तशें करूंक ना हे भाशेन आमी पळयता दाविदा सोवें कसलें काळीज ताचें सोवें आहा ताच्या जिवितांत म्हळ्यार दोयाडायचें आनी बोगसोण्याचें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्यवन पावलो हे कुरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटीन सांगता आमी कोण आमी नवी मनशां पयलो आदांव आसा तो आदांव ह्या मातयेचो आनी नवी मनशां जाल्यार आमी दुसरो आदांव म्हळ्यार जेजू ताचे वरवीं आमकां कुरपेचें आत्मीक जिवीत मेवलां आमी फकत न्हय जमनीची मनशां पूण आमी कुरपेचीं मनशां ही आमी दुसऱ्या वाचपान पळयलां आनी आयच्या मोगाळ बाबडे शिव वर्तमानांत आमी पळयलें जेजू कोण भाशेन आयच्या लुकाच्या शिव वर्तमानांत आमकां सांगता कितें आमी करचें पयले सुवातेर दुस्मानाचो मोग मागीर दोयाडाय कंपॅशन आमी दुसऱ्या सोवें दाखोवंक मागीर दुसऱ्यांची नीत ना करप दुसऱ्यांची नीत ना करप आनी चवथें फॉर्मोन ना मारप दुसऱ्यांचेर आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां त्या खातीर मोगाळ भाव भयणो आमचो जबाब कितें जावं दी आमचो दुस्मान कोण पयली सुवातेर आमचो दुस्मान घोडे जायते फावटी आमची फामिलीच जाता जायते फावटी आमी उजव्यान आनी दाव्यान आमचे फामिलीच्या वांगड्यांक पडयना कित्याक लागोन भाटांक बेसांक लागोन जायते फावटी शेजाऱ्यां मोदें शीम मेरायका लागोन केस्तांवां आनीक आमची जाणां गोंयांत दुगून इलेक्शनाक आनी कसली दुस्मानकाय जाता ती सांगचीच गरज ना कोण आसचो कांताचो म्हणून आमी जायते फावटी दुस्मानकायेन जियेता त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज आमचो दुस्मान कोण जाता म्हजोच घरांतलो घोडे आनी जायते फावटी भाटां बेसां म्हजी तुजी न्हय म्हज्या पुर्वजांनी घोडे म्हाका दवरल्यान ती हांवपाक देखून आमी जायती फावटी रोगत रोखताक अडकोना ही संवसारांतली गिरेस्तकाय आमी एके भाशेन घेवच्याक आमचें असलेंच मनीस आमी आदलो आदांव कशी नवो आदांव कशी आमी जियेना ते खातीर आयज म्हजो दुस्मान म्हज्याच घरांतलो जाता म्हजो शेजारचो जाता म्हजो सोयरी दायरी जाता आनी जायते फावटी पक्षाचें मन पाटी मायंड असलें घेवन आमी दुस्मानकायेन जियेता असलें आमकां काडूंक आमकां आदार मागय दुसरे सुवातेर ह्यो सगल्यो दुस्मानकायो आमकां खंय पावयतात दुस्मानकायो असल्यो दुस्मानकायो आमकां खंय पावयतात बरे रस्त्यार पावयतात केन्नाच ना दुस्मानकायो आमची भलायकी पिड्यार करतात जायते फावटी दोतोर आनीक स्टडी केल्या ते पोरमणे गमता तोरीन दुयेंसां कित्याक आयल्यान प्रेशर कित्याक वाडटा जायती फावटी दुसरे भाशेची दुयेंसां कित्याक वाडटात कित्याक मोगाळ बाबडीनो आमी दीस आनी रात चिंताव फकत वायट चिंताव दुस्मानकायेच्यो कोदन्यो चिंताव तेन्ना आमकां मागीर सुसेग ना आमकां शांती ना आनी त्या खातीर आमी दुस्मानकायो असल्यो दुस्मानकायो आमकां खंय पावयतात आमची भलायकी इबाड करतात आमचो सुसेग पिड्यार करतात आमची शांती इबाडटात काळजा मनाची शांती आमकां आसना नाटकाय वाडटा असल्यो वस्तू आमकां कांयच बरें करिनात बोगोर आमचें जिवीत ओदीक इबाड करतात आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आमचें आत्मीक जिवीत देखून इबाड जाता स्पिरिच्युअल म्हाका मागीर मागणें करूंक दिसना देवाशी वचोंक दिसना म्हाका कुरपेचें जिवीत ना हांव दीस आनी रात मागीर एके भाशेन बेजार आसता कुरपेचें जिवीत नासलेलो आसता त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज आमकांय जेजू आपयता दुस्मानाक आशिर्वाद दिवप म्हळ्यार कितें
दुस्मानाक आशीर्वाद दिवप काय भाशेन जेजू म्हणटा तांचे खातीर पयले सुवातेर आमी मागप. म्हजी नदर कोणाचेर पडटा तेन्ना म्हाका समजूं हांव कोणा लागीं उलयना, ताचेर म्हजी नदर पडटा तेन्ना कसली नदर जावंक जाय? जेजून पेद्रूचे नदर घातली तसली. पेद्रू जेजूचे नेगार गेलो, हांव ताका वळखोच ना म्हणलें, पूण जेजून ताचेर बोगसोण्यांची नदर घाली आनी आमी पळयता पेद्रू रडलो. आपलें जिवीत ताणें ओडकून घेतलें आनीक एके भाशेन जेजूक तो मागीर विस्वासी रावलो. ते खातीर मोगाळ बाबलीनो आमी पयलें पावल मारुया, दुस्माना खातीर तरी मागप. आमच्याच हे असली दोयाड कोदणी करूंक आमकां कृपा मागुया. चवथे सुवातेर आशिर्वाद दितलो मनीस आत्मीक जिवीत जियेता. आशिर्वाद दितलो, आशिर्वाद दियात म्हणटा जेजू. आनी त्या खातीर आशिर्वाद दितलो मनशाक हें बोड आसूंक जाय. कोण बोगसूंक तयार ना तो ओस्कोत तो बोगशिता, जो मजबूत तो आमकां दिसता बोगशिता तो मनीस ओस्कोत म्हण ना, ओस्कोत मनीस तो बोगशिना तो. आनी बोगसोणें दिवपी म्हळ्यार तुका बोड जाय. आनी त्या खातीर हें कुरपीचें जिवीत मोगाळ बाबडीन तो जियेता. मागीर पांचवे सुवातेर पवित्र स्नानान आनी तिरावणेचे संस्कारा वरवीं आमी पवित्र आत्म्यान भरल्यान मोगाळ बाबडीन आमकां पवित्र आत्मा मेवला. आनी पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? देवाची मंदिरां आमकां करता, जिवी मंदिरां. म्हणटच जेजू आमचे देव आमचे सवेन जियेता. हो बापाचो आत्मो आमचे सवें आहा तेन्ना असलें जिवीत आमी जिवया. आनी सवे सुवातेर दुसऱ्यांक आशिर्वाद दितलो मनीस दुसऱ्यांचे गरजो पळयता. दुसऱ्यांचें सवें बरेंपण पळोवपी ताच्यान दुसऱ्यांचें दूख पळोवंक जायना. दुसऱ्यांचें दूख पळोवन तो खुशाल जायना, दादोस जायना, पूण एके भाशेन तांच्यो गरजो पळोवंक ताका एके भाशेन सुटसुऱ्यांचें मन आसता. आमी कांय भाशेन जबाब दिला सर्वेश्वर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोगाचो. आनी त्या खातीर मोगाळ बाबलीनो मोगाळाय दोयाडाय आमचे सवें आमी आपणावंक मागुया. आनी हें जायत्या लोकांनी केलें. कोवीड जाली तेन्ना कोण म्हजो दुस्मान, कोण हे धर्माचो, ते जातीचो, ते खातीचो पळोवंक ना. कितल्यांनी मनीसपण पडयलें. आनी हे कोवीड दुयेंसानूय आमकां असली शिकवण दिली ती आमी सदांच धरुया. आतां जिवीत परतून बरें येता तेन्ना नॉर्मल आदलींच आमी आदलीं आदावां जावचीं न्हय. देव तुका म्हाका घुडे जायते फावटी असली वस्तूंनी शिकयता. तुजें म्हजें जिवीत कितल्या दिसांचें, तुजें म्हजें जिवीत कसलें. आनी त्या खातीर हें जिवीत आमी जियेता तेन्ना मोगाळ बाबडीन जशें कोविडाच्या दिसांनी जायत्या लोकांनी भेदभाव नासतना दोयाडाय दाखयली, मनीसपण दाखयलें. तसलें मन आमी मागुया. आनी सातवे सुवातेर पवित्र बाळपणाक भेटयलो आयज आयता, होली चायल्डहूड. भुरगें मोगाळ बाबडीनो देवाचें देणें. कोण भुरगीं नासलेलीं घोव बायलां आसात तांचें सवें विचारात. केदें व्हडलें तें दूख एके भाशेन भुरग्यां ना तेन्ना आमी तांचे खातीर मागुया. आनी तुमकां उदी करून जायत्या आवय बापायक मोगाळ बाबडीनो तुमकां हें भुरग्यांचें देणें दिल्ल्या खातीर देवाक कारगां दिया. भुरग्यांची आपुरबाय आमी करुया. भुरगीं म्हळ्यार आमकां व्हडल्यांत ती व्हडली गिरेस्तकाय. सगली संवसाराची गिरेस्तकाय आसत, पूण देव एके भाशेन भुरगें एक दान कशें दिता. तांची आमी आपुरबाय करुया. भुरग्यां सवें आमी कितें भाशेन एके भाशेन तांकां मोग दिवया. जाणवायेन पिरायेन कुरपेन ती वाडोवंक आमचो ही जबाबदारी आसा. काजाराच्या दिसाक उदक दिल्लें, बावतिस्मा दिसाक बासावणी दिल्ली, ती पाडून ह्या भुरग्यां सवें आमचें बरेंपण जावं आमी आवय बापूय वो वडिलां तांची सवें जबाबदारी आसलेल्यांनी जावं इस्कॉलान जावं दुसरे सुवातेर ही बरे भाशेन पाडूंक मागुया. आनी तेच बरोबर मोगाळ बाबडीनो जायतीं भुरग्यांक ओकमान केल्लो आसता. तुमी जाणात जायती फावटी भीक मागता तीं रस्त्यार बी तीं गरीब भुरगीं न्हू, थोड्यांक किडनॅप केल्लीं आसता, तांकां धरून व्हेल्लीं आसता. तांकां कोण कोण एके भाशेन जायती फावटी असलीं गँगां आसता, तांकां धरून भिकेक लायता. जायती फावटी तांचे कुडीचे सांदे कातुता. आनी हे भाशेन जायती आमी ट्रॅफिकींग म्हणटा आमी, चोरून व्हरपाची असल्यो वस्तू आसा. आनी त्या खातीर आयज आयतार भेटयलो आसा बाळपणाक होली चायल्डहूड. सगळीं भुरगीं पवित्र, तांचे सवें पवित्रयेन आमी वाडच्या, तांचे सवें आमची आपुरबाय दाखोवच्या. आनी असली जायती एट्रॉसिटीज आमी म्हणटा ओकमान भुरग्यां सवें केल्ले आसात, तांचे निशेध मारूंक, तांचे होक राखूंक
आमचोय ताळो उबारूंक आनी आयज हें दान जातलें कलेक्शन जातलें तेंय असल्या वावरा खातीर वेतेलें तर असल्या भुरग्यां सवें आनी आमकांय कोणूय दिसता भुरगीं जायते पावटी कोणा लागीं भुरगीं आसतात पूण तांचे लागीं शिकूंक तांकां आदार ना तांकां बरी बरेंपण दिवपाक ना तेन्ना आमचें हुस्को दाखोवन तांचें सवें बरेंपण दाखोवंक एक भुरग्याचें दूख तरी आमी पुसूंक आमकांय असलें मोन दी म्हूण हे मिसान कुरपा आनी आदार मागुया. आनी उबी रावन आमची बावार्थाची स्वता आमी परगटून म्हणुया. सोत मानता देवाक सोत पुरविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबीत सांबावलो आंकवार मारितायन सल्मलो पोंच काल ताणें गोस सोंसले ताका क्रुसाक जोडलो तो मेलो ताका निगिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पुरविदारा देव बापाच्या उजव्यांक बसला तुयें शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमी बापाशी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसावान ते वांटो घेता म्हूण वळखून एकामेकाक सहकार दिवंक आनी पाप साहेब आनी बिस्म साहेब सांगाता जेजूचे कार्य फुडें व्हरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता आमच्या गांवांत वाड्यांत ज्यो दुस्मानकायो आसा त्यो पयस करूंक आनी मोगाचो एकचार घडोवंक आनी जेजूच्या मिसावांत आमी फुडें व्हरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या कुटुंबांनी शांती मोग आनी सोजमिकाय वाडोवंक आनी दर गराब्यान दुसऱ्या गराब्याची गरज वळखूंक तांच्या आदाराक सदांच पावल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. पवित्र बालपणाचो दीस हे पवित्र बालपणाचे संस्थेन वावुरता तांचे पासत मागता भुरग्यांक तांचे होक सदांच मेळूंक आनी भुरग्याच्या बरेपणा खातीर सगळो आदार तांकां मेवल्या पुरो म्हूण बापाक आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हालींच फेब्रुवारीचे 14 आमच्या गोंयान राज्याच्यो विधानसभेच्यो वेंचणुको सोंपल्यात 10 मार्च निहाल हाजरी जातलो तर आमच्या उमेदवारांनी राजनिती पक्षांनी आनी जो नवो सरकार येवचो आसा तांणी पोचे खातीर आपणे वावरूंक जाय म्हूण तांणी वळखून आपलेपण सोडून दिवंक अंतर करिनासतना सेवा दिवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. फाल्यांतान पयले ते 10वे वर्गाची भुरग्यांच्यो शाळा सुरू जाता. ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक हाका लागून भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाला.
शाळा सुरू जाताना ही भुरग्यांची जानवायेन पिरायेन आनी कुरबेन वाडूंक तांकां आदार दितल्यांक शिक्षकांक स्टाफांक आनी हेरांक सांबाळल्यात म्हूण बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बोसुर्गीच्या बापा ही मागणी आनी एरगोचो आमच्या मनान काळजान आसात त्यो तुजी शिंदोतांव दोयेन आमकां पाव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उण्यान, कितें घालताय ते काळशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरता, कितें घालताय त्या उण्यान, कितें घालताय ते काळशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरता. म्हजो आत्मो आनी गूण, म्हजे काळीजानी मोग, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणींनो, मनशान तुमचें बलिदान सोद पुरविदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेश्वरा, तुका फाव तो मान दिवच्या की पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्याच नांवांचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या. तांचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वरा, आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा, पवित्र बापा, सोद पुरवेदार आनी सासणांचे देवा, सोर काड्या सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचें सोवें तुका मानोंक पातोक माग सोडून ह्या सगल्यान आमची गोतीन जिवोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजी कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नांवे येता तांकां सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदशी.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ सोमेस मनशां पासत तें वावरत दिलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटाचो गूड पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो डोकाता आनी हे काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जेवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जेवणपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पड्योंक फाव कर. आमा समेस्तांची आख्या मनशा कुळाची भुरग्यांची गोजेवंतांची पिडेस भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता जी आयच्या दिसाक जल्म दीस पाळटात हे समोरमणी करतात तांचेर आशिर्वाद मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे बागिवोन धर्मदूत पेद्रो आनी पावलो गोंयचो आस्कारी सान जुजेवाद सान फ्रांसीस शावेर आनी सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्वेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. देवाक आमी कंडिशन घालता आमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षितात जाल्यार आमची पातकां बोगोस ते खातीर आमी चुकलीं देवाचीं भुरगीं आमकां देवाचें बोगसणें जाय दुसऱ्यांकूय जाय असल्या मनान आतां एक घडी आमी ओगीच रावूं आमच्या मनांत हाडुया आमकां सगल्या सवेन टावंट येवं जाता फुडें हे अंते भाशेची आमचे सवें दुसऱ्या सवें सारकें बरें ना तांचो उडगास काडुया आनीक हे आमचे बापा म्हणटा तेन्ना मागण्यांत तरी मनान तरी हें बोगसणें पाठोवंक आमकां बोड दी म्हूण मागुया. आनी असलेच मनान म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वर आमकां सगल्यांक वायटां विघ्नांतली पिडेंतली निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशी पोरमणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी आतां राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो गुरू जें ताणें जियेलो तेंच तें आमकां पाडूंक तो आमकां आपयता ताच्या जेवणाक असल्या मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बाबान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां
Moi matuka, voi povtuka, ekats gloria Deva. Ulpuni betarga dita, tuji mogal borza. Deva karga divuya, Deva din vasuya, Deva karga divuya, Deva din vasuya. प्रार्थना विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडोवन सुर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय ही तुजी बासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे फुडुपकार. Jesu kamche mode dobro, eka meka kritina tiu, sonya mi putungara, tacha mokak mochong jiku. Jesu kamche mode dobro, eka meka kritina tiu. Sonia mi putungara, tacha moga kochantiku. Jesus solo moga rosto mi doroya. Belia sakri Jesus keli, belia sakri ami koro.